विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतू प्रसार जावचे आमगेल युवा साधक मळल कार्यक्रमांतू आज आम्ही तुमगेल मुखार आसची सगळ्यांक स्वागत आणि नमस्कार. हांव जयश्री पै. आज आमगेल सोयर आसची एक श्लाघनीय असामान्य बहुमुख प्रतिभेचे सुरतकलचे श्री प्रवीण शेणै आणि पल्लवी शेणै हांगेले मालगड सुपुत्री विदुषी डॉक्टर प्रीती शेणै. वय विदुषी आणि डॉक्टर कला आणि सायन्स नवे कला आणि विज्ञान हे एक जोडण करचे कशा बा म्हणून आम सगळ्यांक दिशा पुरो. वय हांनी हांगेल वृत्तींतू पिडोडॉन्टिस्ट म्हळ्यारी सन्न चुर्रुवाल तोंडारी चंद हास हाडोचे दंतवैद्ये आणि प्रवृत्तींतू भरतनाट्यम डान्सर. डान्स एग्जाम विद्वत एग्जाम अंतू फर्स्ट रँक इन मँगलोर आणि 6th इन कर्नाटका आणि हांगेल BDS डिस्टिंक्शन जावन AB शेट्टी डेंटल सायन्सेस हांगा चुकून घेतल्यांनी आणि जनरल सर्जरींतू विशयांतू हांनी निट्टे युनिव्हर्सिटींतू फर्स्ट रँक तशीची आत्त MDS पिडोडॉन्टॉलॉजी म्हळ्यार चुरडूमाले डॉक्टर जावन दंत वैद्य जावन स्पेशलायझेशन करता आसची. या पुरो सांगूक म्हाका भारी संतोष जाता आसा. इता म्हळ्यार हांणी सान दवरून एक प्रति एक स्पर्धांतू भाग घेवन बहुमान की गौरव की प्रीत की जनाले सगळे प्राप्त केलेले आसा. हे पुरो साधन करूंक कशें हांकां साध्य जाल्लें म्हणून आमी हांगेला उलोवया काय नवे. आतां आमी हांकां स्वागत करया. प्रीती आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां स्वागत आणि नमस्कार. नमस्ते. विदुषी डॉक्टर प्रीती शेणै बदच एक अप्रूपाचे एक कॉम्बिनेशन जोडण ते तुम्ही केलेले आसा. आता मी तुमगेल ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष फुडें पळया. तू आता सानीची सान आसतना ओके तुमकां उडगास आशिल्ली तुमगेले सानपणेरी कसं आस तुमगेले उडगासाचे एक एक्सपिरियन्स आशिल्ले फेवरेट उडगास कसं म्हण एक सांगितलं. सान दुखून सांगशी म्हणजे म्हाका एक 5 की 6 वर्स म्हण आसतना म्हाका नंदिनी तांगेले ऍड तू पार्टिसिपेट करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. येस नंदिनी मिल्क डेअरी. सो त्या एक मेगेल दॅट आय थिंक त्या मेगेल फर्स्ट फोटोशूट म्हण आता. ग्रेट. सो त्या एक मस्त उडगासाचे एक मेमरी मेगेला. आणि तदनंतर स्वर्णा ज्वेलर्स जातांग गेले ब्रँड अँबॅसिडर जावन आशिल्ली. ग्रेट. तेन्ना कितली प्राय त्या एक 6 वर्स आसतले. सो त्या दोन्ही सम उडगास अशे. आणि म्हाका सान आसतना एक सम उडगास कसा म्हळ्यार कृष्णवेश स्पर्धे त्या त्यांनी कलकुरा प्रतिष्ठानात त्यांनी कोर्स त्या कद्री देवस्थानात. इट इज कन्सिडर्ड टू बी अ स्टेट लेवल. आय मोस्टली नॅशनल लेवल स्टेट लेवल म्हाका तितली शुअर ना. सो त्या कॉम्पिटिशनांतू एव्हरी इयर चुक्क नातीले आमी वता आशिल्ली ताका. सो येस मेगेल अम्मा म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त प्रिपेर करता आशिल्ली ताका. सो हांव सान दुखून सो से फ्रॉम तांतू विंगड कॅटेगरीज म्हूण आसा. सो बालकृष्णा, श्रीकृष्णा, राधा कृष्णा, यशोदा कृष्णा. सो यशोदा कृष्णा हांव समेत केला विथ माय सिस्टर. म्हगेल भयणी कृष्ण जावन हांव यशोदा जावन केलेलो आसा. सो कॉन्झिक्युटिव्हली आमकां ऑलमोस्ट एव्हरी इयर आमकां प्रायज विन जाता आशिल्ली आमी थंय. सो दॅट इज एक मेमरी त्या म्हाका मस्त मस्त म्हळ्यार मस्त प्रीती म्हळ्यार द एफर्ट्स आमगेल्याकिंता चड एफर्ट्स तांतू मुगेल पेरंट्स जाले आशिल्ले. म्हळ्यार तुका प्रॉप्स करचे दवरनू आमकां प्रॅक्टीस करचे दवरनू एव्हरीथींग. सो मस्त हार्ड वर्क आसता तांतू. सो दॅट इज वन मेमरी म्हाका मस्त इश्ट. वंडरफुल. आणि तुम्ही शिकवणेंत पळय तुमी येस हांव 7th स्टँडर्ड म्हणटना म्हाका एक चिंतना एग्जाम आशिल्लें. मागीर व्हॅल्यू एड्युकेशन एग्जाम आमगेल्या स्कुलांतू ताका मस्त इम्पॉर्टन्स दिता आशिल्ली व्हॅल्यू एड्युकेशन एग्जामाक. सो दॅट वॉज आमकां एक बोर्ड एग्जाम म्हणून कन्सिडर करता आशिल्ली 7th स्टँडर्डांतू. सो तांतू हांव टॉपर जावन आयली. आणि अनेक कसं म्हळ्यार धांची क्लासांतू म्हाका
98% मेळ्ळे. सो त्या म्हगे लायक ड्रीम आशिल्लें. फर्स्ट इन द स्कूल. येस, फर्स्ट इन द स्कूल. त्या आमगेले स्कुलांत एक बोर्ड आशिल्लें, सो म्हाका त्या बोर्डार एक नांव येवंक का म्हणून एक आशिल्लें. आय ऑलवेज यूज टू ड्रीम त्या पळोवन की म्हगेलें नांव आहा ते एक येवंक का म्हणून. सो दॅट बिकेम अ रियालिटी. सो म्हाका मस्त खुशी ताजे विशयी. You dream it and you will achieve it. Yes, definitely. Manifestation. But with hard work and efforts. Yes. खंडित. आता तुमकां आनु अम्माले डिसिप्लिन जो शिकवणे खातीर कसले ओत्तड आशिल्ली की? ओत्तड म्हूण कसलें ना आशिल्लें, बट तांणी म्हाका दे मेड शुअर की हांव शिकूं का. म्हळ्यार हांव डान्सांत आशिल्ले निमित्त तांणी म्हाका सान आसतना स्पेशली छान बॅलन्स करून व्हेला. म्हळ्यार डान्स म्हाका एक पर्टिक्युलर टायमींग म्हूण आशिल्लें डान्स प्रॅक्टिसाचें, डान्स क्लासाचें, वरले टायमार वापस घरा येवन शिकूचें. सो त्या पुरो आशिल्लें. सो इट वॉज अ गुड बॅलन्स. आय एम रियली ग्रेटफूल म्हळ्यार म्हगेल्या पेरंट्साक. बिकॉज ऑफ देम आय एम वॉट आय एम रायट नाव. ग्रेट. सो ग्रॅटिट्यूड बारी. तशेंच तेंपर आसला रे. आतां डेंटिस्ट जावचें कशें प्रेरण तुमगेलें? डेंटिस्ट हांव डेंटिस्ट्री म्हळ्यार हांव जॉयन जालें बाय चान्स म्हूण येता. म्हळ्यार हांव 12th जातरी, सेकंड PUC जातरी म्हाका आय वॉज व्हेरी कन्फ्युज्ड कसं स्ट्रीम हांव वच्चें म्हणून. बट म्हाका एक शुअर आशिल्लें की म्हाका इंजिनियरींग फिल्डाक वच्ची नाका म्हणून. एंड म्हाका सायन्स जावका म्हूण कोत्ता आशिल्लें, बट म्हाका इंजिनियरींग एक नाका आशिल्लें. सो आय वॉन्टेड समथींग बायोलॉजी रिलेटेड. म्हाका मस्त तांतू मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें, इवन इन 12th. आनी पुरो युनिवर्सिटीज म्हळ्यार डीम्ड युनिवर्सिटीज तांकां तांगेले एग्जाम म्हूण आशिल्लें. सो त्या एग्जाम आमी अटेंड करपा आशिल्लें. सो म्हाका निट्टे युनिवर्सिटीन चांग रँक मेळ्ळें. सो बिकॉज ऑफ वीच हांव डेंटिस्ट्री जॉयन जाल्ली. म्हाका तांतू सीट मेळ्ळें. सो आय जॉयन डेंटिस्ट्री तशें जॉयन जालें. आनी तातूंत देखून मागीर म्हाका इंट्रस्ट आयिल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या फॅमिलीन कोणेय डॉक्टर्स नाची, कोणेय डेंटिस्ट नाची. सो दिस फील्ड इज न्यू टू एवरीबडी. पुरा जनांक नवेची आशिल्लें. सो म्हगे पेरंट्स आल सपोर्ट. पेरंट्स आल सपोर्ट आशिल्लें. डॉक्टर शिकूंक जाल्यार तूं शिक, we are there for you म्हणून तशी. That's how I joined dentistry. Great. By chance. Yes. Yeah, not by choice. No. Okay, wonderful. Everything प्रति एक तशीची येताना चंदायर जावन मुखार वता आसता. वय. आता भरतनाट्यम कसं प्रेरण तुमकां? भरतनाट्यम पुरा काही हांव सांगू का जाल्यार ते एक सान प्रायरी सोदून काडका जाल्यार अगेन म्हगेलो अम्मा आसच्या पुरो. म्हगेलो अम्मान कसं म्हळ्यार हांव निमगेलें हांव कशी डान्स क्लासा जॉयन जालेली. बिकॉज आय वॉज जस्ट 5.5 years ओल्ड हांव डान्स क्लासा जॉयन जातना. सो ती नोटीस केल्लें की हांव मस्त आतां TV पळयतना जोगी कसं न्ही. आय ऑलवेज यूज टू डान्स कॉपी व्हेरी वेल. स्टेप्स सम कॉपी करूंक शिकता आशिल्ली. सो दॅट इज वेन शी रियलायज म्हाका जॉयन जावचें जाता म्हणून. तशें हांव 6 years दुखून तशें भरतनाट्यमा जॉयन जाल्ली. सो 6 years दुखून आतां ताय आय एम स्टील कंटिन्युईंग. आय हॅव म्हगेलें विद्वत जाल्ला आतां. आनी आतां हांव क्लासेस वे काडटा सुरत कलांत. ग्रेट वंडरफूल एंड कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. थँक्यू. या आता सायन्स तुमगेले डॉक्टर इज रिलेटेड संबंध आशिल्लो कसला म्हळ्यार सायन्साक. येस, करेक्ट. नृत्य एक आर्ट. हें तुमकां जोडून कोण वरच्याक म्हळ्यार सकट जनाले एक अभिप्राय कसो म्हळ्यार आमगेले विक्षक म्हाकाय हे कशें साध्य जाल्लें म्हूण दिसता तें सांगीत की? डेफिनेटली. आतां कसा म्हळ्यार आतां कसलेय विशय जेवो सेट सायन्स ऑर आर्ट ऑर कसलेय जेवो आतां डिटर्मिनेशन म्हूण आसल्यार आमकां कसलेय साधन करूं जाता. खंडीत. डेफिनेटली. सो हांव त्या मनान दवरून येदूर चमकल जाव का म्हणून हांव येदूर चमकलेली. एंड आमगेले गुरू म्हगेल गुरू जेवो विद्याश्री राधाकृष्णा म्हगेल डान्स गुरू ती जाल्यार ऑलवेज एंड फॉर एवर सपोर्टिव. आनी पक्क न्ही आतां आमकां 2 किलोमीटर मन आसता जत्त की ना की करूंक डान्स एग्जाम येतस त्यावेळी येतस. बिकॉज म्हगेले विद्वत एग्जामांनी म्हगेले BDS युनिवर्सिटी एग्जाम ओटू आयिल्लो आशिल्लो आसा. सो तेदन जत्त की ना की. सो तिणें म्हाका सपोर्ट दिवन ना तुका जत्ता तुका कॅपॅसिटी आसा म्हणून. सो दॅट इज हाव एक पुश मेळ्ळें ड्रायव्हिंग फोर्स आशिल्लें. प्लस एंड आय वॉज ऑल्सो व्हेरी डिटरमाइंड की म्हाका करूं का म्हणून तशी. दॅट इज हाव आय बॅलन्स नाव.
Wonderful. आणि वेअर देर इज अ विल देर इज अ वे म्हणटा ना तशीची. करेक्ट तुमगेले भरतनाट्यम डान्स एक्सपिरियन्स ಅಂತ खंयची मेमोरेबल म्हळ्यार उडगास आसची तसले कसले क्षण आसकी रिसेंट म्हूण आलोचन करता जाल्यार हांव दूरदर्शन ऑडिशन्स दिलेले आसा. ग्रेट सो तांतू हांव बी ग्रेडेड आर्टिस्ट म्हणून सिलेक्ट केलेले आसा. सो त्या एक व्हेरी मेमोरेबल इव्हेंट म्हाका. खंडीत तुमकां अभिनंदन ताजे खातीर पास म्हळ्यार DD दूरदर्शन बँगलोर तांतू तुमकां ऑडिशन यू हॅव बीन सिलेक्टेड. येस आतां तशीच डेंटिस्ट जावन तुमगेले कसो मेमोरेबल एक्सपिरियन्स तुमगेले प्रॅक्टिसन चलतास न्हू आतां. आतां हांव करंटली MDS करता सो हांव फायनल इयरांत आसा आनी एक म्हयन्यान एग्जाम दिवचे आसा फायनल एग्जाम्स. सो मेमोरेबल एक्सपिरियन्स म्हळ्यार हांव एज अ पिडियाट्रीक डेंटिस्ट हांव चेडवां नोटू मस्त डील करता. सो I enjoy that more and this stream especially this was not by chance. I chose it. म्हाका जावका म्हणून चूज केलेलं आसा तशी. अच्छा भरतनाट्यम करतना तुमकां फेशियल एक्सप्रेशन्स करता जाता. येस ते शिकच्याक न्ही तुमकां कश्ट म्हण दिसता की कश्ट म्हणून कांय तशी जाय न्ही म्हाका. बट द मोर यू सी द मोर यू लर्न म्हणटा पळय तशी. म्हळ्यार स्टार्टिंगाची आमकां भरतनाट्यमान तू विंगड टायपाचे शैलीचे डान्स फॉर्म्स असता म्हळ्यार डान्स स्टाईल्स असता. म्हळ्यार एक बेसिक दवाल पद दुखून अशा पुरो देवरा नामा म्हणून म्हणटाची ते अशा पुरो थंय दुखून विंगड नायकी भावा म्हणून म्हणटाची. नायकी भावा म्हळ्यार युअर रिलेशनशिप विथ युअर ऑपोजिट जेंडर ताजे समीत एक्सप्रेशन्स दाखोवच्याक आसता. सो त्या आतां आमकां एग्जामाक तसले पुरो आसता करूंक. सो तसले आस म्हणटना आमकां वी मे नॉट हॅव बीन एक्सपिरियन्स्ड इन सच अ म्हळ्यार त्या एनवायरमेंट आमकां गोत्त आसना सान प्रायरी. बट त्या पुरा पळोवन शिकूंक जाता. सो ताका पुरा पळोवन आमकां डान्स मॅम पुरा शिकयतना दॅट इज हाव आय लर्न. ते तोंडार एक्सप्रेशन्स भारी कश्ट आसता आनी ऑडियन्साक कनेक्ट तशी लायक हाची मध्येन तुमी कशी बॅलन्स करून घेताची डेंटल आनी हें आतां सांगला तुमी ते बॅलन्स करचे पूण आनंदाने हेल्प केला ग्रेट. आतां म्हाका एक पर्टिक्युलर टायम म्हूण आसता डान्स क्लास अशें. सो त्या टायम आय मेक श्युअर दॅट आय पुट माय फूल एफर्ट तांतूची आनी शिकचे टायमार फूल शिकचांतू काडटा. पळय आतां पक्कनी आमकां हांव म्हळ्यार वेरी डिटर्मिनेशन आसल्यार कसलेय करूं साध्य आसा म्हळ्यार खातीर. सो तशी ते म्हळ्यार म्हाका जाव का म्हण जाल्यार आतां आमी सोशल मिडिया स्क्रॉल करून बसताची त्या टायम वेस्ट वय तशी. सो ताचे बदलाक यू कॅन स्टील प्रॅक्टीस ऑर यू कॅन स्टील पुट युअर टायम युटिलायज कर. सो दॅट इज हाव आय हॅव बॅलन्स्ड. वंडरफूल आनी अशीची तुमकां भरतनाट्यम शिकोवपाक जाल्यार एक डिसिप्लीन आनी डेडिकेशन खंडीत जावका वय तशी तुमकां ते डेंटिस्ट करच्या खातीर कशी यूज पडला अशा पुरो. म्हाका डान्स शिकून प्रॉफिट जाला शिवाय लॉस अंतू डेफिनेटली जायनी. आय कॅन हांव सांगू येता 100% पर्सनल ग्रोथ जाला म्हाका. इनफॅक्ट डान्स वचून टायम वेस्ट म्हूण हांव म्हणा म्हाका ऑलवेज ते म्हाका हेल्प जाला म्हगेल्या फिल्डान तूं कॉन्सन्ट्रेशन करचें जेवो प्रिसिशन वर्क करचें जेवो. सो इट हॅज डेफिनेटली हेल्प in a very good way. Tashi. So you give all the credits to for the dentist dance as well as yes. Very good. आता DD आर्टिस्ट जावन सिलेक्शन जाले कुडले तुमगेले एक्सपिरियन्स कसले कसं ते प्रोसिजर ताजी कसले सांगेत की वय त्या आमगेल डान्स टिचरानची आमकां सांगिल्लें मस्त वर्स नंतर तांणी एक्चुअली दूरदर्शन ऑडिशन्स तांणी ओपन केला म्हणून एप्लिकेशन्स आमकां आमगेले डान्स मॅमाना पेटयले. सो तेद नायत जस्ट अप्लाय करका म्हळ्यार तुमगेले डिटेल्स CV बायोडेटा पुरा घाल न्हू तुमगेले खंयचे पुरा परफॉर्मन्स गोत्तस तुमकां त्या पुरा घाल न्हू पेटोवका तांकां. सो आनी आमगेले फोटो समीत आनी तांतू इफ दे हॅपन टू लायक तांकां आमगेले इश्ट जाल्यार प्रोफायला तांणी सिलेक्ट करताची ऑडिशनाक. अच्छा. सो थंय दुखून ऑडिशन आमकां सिलेक्ट केलें.
सो आव आनी म्हगेली भयणी दोगांय आमी चमकलीची ऑडिशन आम दोगांक सिलेक्ट जाली. ती डान्सर. येस ती वय डान्सर. शी इज अ सिंगर एज वेल. ओके. सो आमी चमकलीची आनी थंय आमकां एक स्लॉट दिवन आसताची. सो त्या स्लॉटान तूं आमी परफॉर्मन्स केलेलो आसा. मागीर आमी मेल चेक करतर आमकां सिलेक्ट जाल्याच की नाच की ना की म्हणून. सो आमकां रिसेंटली आय थिंक एक 2 म्हयने फुडें इफ आय एम नॉट रॉंग एक मेल आयला की बी ग्रेड आर्टिस्टान सिलेक्ट जाल्याचे आनी परफॉर्मन्स स्लॉट आमी दिताची म्हणून. सो तशी वन्स अगेन कंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. तुमगे फॅमिलीची टॅलेंटेड की म्हण दिसता म्हाका. एक ಸ್ವಲ್ಪ विशय सांगता हांवें फॅमिली विशयांत. वय म्हगे ल्हान एज अ प्रोफेशन इंजिनियरींग हांगा वर्किंग न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्टान तूं इंजिनियर जावन सिव्हिल इंजिनियर जावन काम करता आसा. आणि ही इज एन आर्टिस्ट एज वेल. अच्छा. पेंटिंग्स अँड ड्रॉइंग पुरा मस्त सनपण दुखून मस्त आर्ट पुरा केलेलो आसा. आनी म्हगेल अम्मा समेत शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट. शी टेक्स ड्रॉइंग क्लासेस काढता. आमगेले घर कट क्लासेस जाता. व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो ती ड्रॉइंग क्लासेस काढता आनी प्लस इवन सेलय करता. पेंटिंग्स ऑर्डर घेता. सो त्या वे. आणि I think my mom is like an all-rounder. She's a very good singer as well. Wow. But unfortunately, तितलं एक्सपोजर ऑपॉर्च्युनिटी मिळली म्हणून म्हाका दिसता. बिहाइंड द सीन लाईक कोण करता. वय करता तशी. कॉल हर हियर वन्स. Sure. So maybe because of that she has encouraged me, pushed me so that म्हाका टॅलेंट आसा. सो येदूर वचू काम म्हणून. She recognized it. ते तुगे टॅलेंट आस पळय. वय रेकग्नाइज केला. वय. आणि म्हगेल भयणी डान्सर आहे, सिंगर आहे. होचे तुम्ही 2 चेडूं. वय वय डान्सर अँड सिंगर. व्हॉट इज शी डुईंग? ती बी आर्क करता मणिपालांत. आर्किटेक्चर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. वंडरफुल वंडरफुल. आता आमी चिकेची डान्स असो कोनु भायर येवन ಡೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಪಡೆಯ. ಓಕೆ. ಡೆಂಟಲ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ಸ್ ಅಸಚಿ. ಸೊ I will be very happy to ते चिके ते आमकां सॉल्व कोन सोळारी. इन्क्लुडिंग मी. म्हाका एक पटी माता येता. एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट कसं म्हळारी सांज चेडूवांक ದಂತ ಕ್ಯಾವಿಟಿ असला होडना. ओके. ते कशी पोण वता. ओके. राईट. मिल्क टीथ. सो ताका मस्त कॅर घेवका म्हणना म्हणून सगळे म्हणटाची. हें कसले जे विशय सांगीत की. वय आतां पुरा जनान तशी म्हणचे दांत वतना कसं जाल्या म्हणून. बट पुरा दांत एक पटी वचना. नंबर 1. सो दांत वच टाइम विंगड आसता. ताजितल्या पोण वता आनी ताजे टायमिंग्स विंगड आसता. आतां येदूरचे दांतू से 6 वर्स 7 वर्स म्हणटान वता. मागची दांतू 10 वर्स 9 वर्स त्या प्रायर वता. सो आतां मी त्या डीके कॅविटी जेवच्या सोडल्या त्या नराक दांता नर समीत एफेक्ट जाल्ल्या. दांता दूख येयली. डॉक्टरला वचनीची. बट स्टील तांणी काण घेतल्या कसन तांगेले ओन सोल्युशन कोण घेतल्या. त्या एफेक्ट परमनंट दांता वयर येवचे चान्सेस आसा. ऑर डेफिनेटली येता. परमनंट भितर आशिल्ले दांता वयर येता. सो त्या येताना समजतले मागीर अपास इट्स वन मोर प्रॉब्लेम. म्हळ्यार फ्युचरान तांणी अपास ताका त्या करेक्ट करूं येवका जाता. परमनंट दांत भितर आशिल्ले दांतू. प्लस आतां दांतू वगी गेल्ल्या म्हूण जाल्यार स्पेस लॉस जावं चान्सेस आसा. आतां एग्जाम्पल हाका एक दांत गेल्लो मागशी दांत एक गेल्लो दाडी गेल्ली म्हूण लाक्याची. सो त्या गेल्ल्या मागशी दांतू आसा लास्ट दांत आसा. सो त्या कसं जाता त्या स्पेस दांत आड जाता. एद्रा स्पेस आसना खाली जाग आसा. सो दांत येदूर येता आनी भितर वयल आशिल्ल्या दांताक भायर येवचे जाग येना. तस जावन ओरे कोरे येता. मागीर तांणी फ्युचरांत वचून सरी घालची की तसल काम करताचे. सो वय त्या जाता. सो त्या एक मागीर परमनंट दांता वयरी प्रभाव पडता. सो ह्या दोन्ही एक इम्पॉर्टंट ते म्हणटा ना फाउंडेशन समज काम. वय. सो वेदनू आमी फर्स्टाक आमी कसं म्हणटा प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटाची. सो प्रिव्हेंटिव्ह स्टेजान तुची आमकां म्हणटाचे आमी पिडियाट्रीक अँड प्रिव्हेंटिव्ह डेंटिस्ट म्हणून. सो प्रिव्हेंटिव्ह स्टेजारी तूं स्टॉप केल्यार इट इज बेटर. करेक्ट. आनी सानस चेडवांनी आनी एक मित्त हें. ओके. चॉकलेट खावच्या नज चॉकलेट खाल्यारी दांता कॅविटी बसता म्हणून कितली. इट इज नॉट अ मिथ रियली. इट इज पार्टली अ रियालिटी एज वेल. म्हळ्यार चॉकलेट विल डेफिनेटली कॉन्ट्रिब्यूट टू
दांता डीके और केरीज त्या कॉन्ट्रीब्यूट जाता तिची जिला कॅर घेवका जाता. सो केअर घेवपाक जाय. सो इवन आता मी चेडू हांव सांगू जायना चॉकलेट खाऊ नाकाची कम्प्लिटली स्टॉप करायची. इट्स नॉट पॉसिबल. एट द एंड ऑफ द डे तांणी चेडू दे विल स्टील वूड वॉन्ट टू ईट. करेक्ट. सो इन सच केस कसं करका म्हळ्यार आमी खातना सम खाऊन जत तरी गार्गल करका गार्गल करका फ्लॉस करका दांतामध्ये तू तशी केल्यार आमी केअर घेवया. आणि अनेक कसं म्हळ्यार आता मील जावटूची फॉर एक्झाम्पल आता जेवण करता असताना एक स्वीट केलं इट्स ओके मस्त काय प्रॉब्लेम जाना बिकॉज जेवण जालें कुडले तुम्ही तोंड धुवची दुताची गार्गल करताची. बट प्रॉब्लेम जावच कसा म्हळ्यार दोन मिला मध्ये तू एक चॉकलेट खावचकी स्वीट खावचकी म्हणटना अपास ते एड्यान बसता बट तेदान चेडू वचून गार्गल करू वचनाची. सो दॅट वूड बी वन मोर कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर. सो आय विल डेफिनेटली टेल नो म्हणा चॉकलेट खावच्याका बट केअर घेवका गार्गल करका गार्गल करका ब्रश करका एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. चेडूवा आता पळयाची खावेत जाल्यार तितले कॅर घेवका घोट बोरका आणि चंद कोण तुमगेले दांत धुवन घेवका. ओके. आता दांत धुकेसला मात्र डॉक्टरला वचुका. इज इट राईट? डेफिनेटली नॉट ना. चेकअप करूक येऊ का जाता. आता आम्ही एक प्राय जातरी और रेग्युलरली ब्लड टेस्ट करू वताची. करेक्ट. आफ्टर अ पॉइंट स्क्रीनिंग टेस्ट करू फुल बॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट करताची. बट वाय नॉट टीथ इता करनाची म्हळ्यार दांता अवेअरनेस मस्त जनांक उण आसा. इवन गोत्तसल्यारी केअर ना इता म्हळ्यार इट इज सीन इनसाइड अँड एट द एंड ऑफ द डे पूर जन कसं लेखताची इतलं दांतच ना म्हाका एक दांत गेला कसं जाता. दॅट इज वॉट इज एव्हरीबडीज ॲटिट्यूड. पूर जनाल त्याच ॲटिट्यूड. सो आत आनी म्हणटाची डेंटिस्ट्री म्हारग 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 तज्यान आमी वचनाची कसं त्या मटाचे एक दांत पोण वता म्हण म्हणटाची. आतां हांव सांगता म्हणजे आतां एक दांता तुमकां कॅविटी आयला. कॅविटी येवन आसा तुमी फर्स्ट स्टेजारीची फिल्लिंग करू चमकल्यारी और एक क्लिनिंग करू चमकल्यारी जस्ट सेव करयात दान सेव करयात आणि जस्ट एक फिल्लिंग म्हण आसता त्याची तुम्ही मागीरची स्टेजार चमकल्यारी आतां दांता नर इन्वॉल्व जावन आसतात ऑलरेडी. सो दांता नर इन्वॉल्व जावन आसतना आम्ही रूट केनाल ट्रीटमेंट नराची ट्रीटमेंट करका जाता. एके दांत सेव करच तसल मस्त ट्रीटमेंट एके दांत काडका जातले एके दांत काडून इम्प्लांट घालका जातले. मस्त ऑप्शन्स आर डेफिनेटली ओपन पुरा ट्रीटमेंटाका बट दॅट इज डेफिनेट ऑन द कॉस्टलियर साइड. सो तस जावन म्हारग जावन आसता. सुरवेका केअर घेतल्यारी तितली म्हारग ना डेंटिस्ट्री इज वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू ऑल ऑडियन्स. करेक्ट. वंडरफुल. या व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता ಪ್ರತಿಪುಟಿ ಜವನ್ ಜಲ್ ಕುಳ್ಳೆ ಬ್ರಷ್ ಕೊರ್ಕಾ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೇಕ ಮಿತ್ತ कशें करीत देर इज नो हार्म ना ब्रश कोन घेतल्यारी. आणि ऑल्सो तुमगेल फोर्स डज नॉट मॅटर कितले फोर्स ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ काशिता तशें गती ना as long as आमी च्या कोन गार्गल केल्यारी इट शुडंट बी अ प्रॉब्लेम. बट ब्रशिंग ट्वाइस करका जाता. दिसा 2 पटी अंतू डेफिनेटली ब्रश करका जाता सकाळी आणि रात्री दोश पुढे. क्लीन असला लायक भारी चंद कोण तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं सर. लायक आमगे विक्षकांके हाजी निमित्त थोडे ज्ञान मेळतले दंताचे कॅर मस्त घेतली म्हण लेखता. तशीच आता आमी तुमगेले फोटोज पळया. हें खंयचे ते वयर आशिल्ले आमगेले नंदिनी ॲडाचे त्या पद्वा हायस्कुलाले आशिल्ले फुडें. ताद नंतर वयले स्वर्णा ज्वेलर्स तांगेले एम्बेसेडर. ओके. मागीर आमगेले राईट सायडाक आशिल्ले त्या जयलक्ष्मी सिल्क्स आतां उडपांत आसा उद्यावरच्या जयलक्ष्मी सिल्क्साक मॉडेल जावन. ओके. वंडरफुल. ग्रेट. सो ती म्हगेली भयणी म्हाका आशिल्ली तोगूचे सेम. आणि लेफ्ट मोस्ट साइड आशिल्ले आभरण ज्वेलर्स तांगेले बँगलोर आभरण टाइमलेस ज्वेलर्स तांगेले नृत्याभरण म्हणून एक सिरीज केलेली त्यांनी. सो त्या नृत्याभरण सिरीजान तू हांव डान्स वय रेप्रेझेंट करून तांगेल ज्वेलरी शोकेस केलेलो. ग्रेट. नेक्स्ट yeah megela Sharade. Yes, this is something which I'll never forget. Maybe about 2 years back. Why 1 year ki 2 year back ये भारी वायरल जलल वो फोटो. वय त्या फोटो स्टॉप की
त्या फोटोशॉप नाही त्या उदकाच म्हणशीन तुम्ही वय त्या फोटोशॉप नाही त्या आम्ही माळा म्हणाल एक जागेर चमकलेलीची ती फॉल्स आशिल्ले सो त्या बद उद्दाची अँड Really? येस दिस इज रियल वॉटर बद उद्दा सो आमी इमर्जन दवाले विसर्जने टायमारी वय कशी दिसता म्हण त्या आमकां रिक्रिएट करता आशिल्ले सो प्रिया बाळिगा मेकअप आर्टिस्ट जावन प्रसाद पयले फोटोग्राफीन तू या कॉन्सेप्ट फोटोशूट केलेलो आसा माळा बहीण जाय न्हू त्या नमुने उदका स्विमींग आनी येता तुका ना ना म्हाका स्विमींग येना इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपिरियन्स म्हण येता आनी मस्तन सुತ್ತमुत्त जन आशिल्ली डीप मस्त मस्त डीप म्हण आशिल्ले लायक एक हें केला करेक्ट करेक्ट आनी ते वयली फोटो आमगेले नीलपरवशा म्हण एक अनेक कॉन्सेप्ट शूट आशिल्ले पिक्चर स्टोरी प्रकाश बेकल आनी तांगेले कॉन्सेप्ट शूट आशिल्ली सो हांन तू एक स्टोरी रिप्रेझेंट केलेला कृष्णाल आनी एक चेलयेले डान्सर गर्ल आले सो त्या स्टोरी हांन तू रिप्रेझेंट केलेला आसा तू कोण तू हांव तांतू भरतनाट्यम ड्रेस घाल न्हू डान्सार ड्रेस घालून बशिल्ली अच्छा कृष्ण जावन मेगेल भयणी पार्ट घेतली अच्छा 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 नेक्स्ट oh this is related to dentist वय सो या मेगेल आमकां कॉन्फरन्सीस मस्त आसता आशिल्ले सो त्या कॉन्फरन्सान पार्ट घेवन हांव ओरल प्रेझेंटेशनान तू प्राइज विंजल टायमारी काडलेलो आशिल्लो फोटो चेन्नईन तू आनी तोगूच फोटो कॅम्प्स आसता आमगेले डिपार्टमेंटा थ्रू आमी कॅम्प्सां वताची सो त्या कॅम्पांत काडलेलो आशिल्लो फोटो हे अच्छा स्क्रीनिंग कॅम्प ओके ओके प्रति एक ऍक्टिव्हिटीजान तू पार्ट घेता व्हेरी वय सो दिस इज मी जस्ट काम करतना आमगेले डिपार्टमेंट या येने पळय डेंटल कॉलेज असो लायक अलायनमेंट पुरो सम दिवका पडटा न्ही वय वय ये त्या वयली फोटो वय नृत्याभरण तांगेले आभरण ज्युवेलर्स तांगेलेची तांत हांव एक्चुअली 3 आर्ट फॉर्म केलेलो आसा एक भरतनाट्यम आनीक ओडिसी आनी एक शिवतांडव म्हणून शिवतांडव एक्चुअली भरतनाट्यमाचे पार्ट सो शिवतांडव म्हूण केलेलो आसा सो त्या वयल आशिल्ले भरतनाट्यमा रिप्रेझेंट करून आभरण ज्युवेलर्स मागीर हेकडचे आमगेले रायट सायडाक आशिल्ले टाउन हॉलान तू आमगेले एन्युअल डान्स प्रोग्राम आसता सो ताजे मागीर तोगूचे फोटो आमगेले येने पळय कॉलेज रिप्रेझेंट करून हांव कल्चरल पार्टिसिपेट केलेलो आसा सो ताजे आनी रायट मोस्ट त्या शिवतांडव म्हणलें न्हू ताजे आभरण ज्युवेलर्स तांगेले वंडरफुल वंडरफुल and this is again जयलक्ष्मी या वयली जयलक्ष्मी तद लागीचे त्या नीलपरवशा म्हणले फोटो कॉन्सेप्ट आशिल्लो ताजे बहिणीनी तू वय भयणी त्या आवची बट कृष्ण ती जावन आशिल्ली तांतू सो द डान्सर गर्ल हांव रिप्रेझेंट जावन आशिल्ली ओके तशी त्या आनी तो मागीर डान्स क्लासान तुची एक परफॉर्मन्स आशिल्ले सो त्या ती म्हगेल फ्रेंड वैष्णवी भट म्हणून अच्छा सो आमी दोग जाणां पार्टिसिपेट केलेले हे डान्स क्लास म्हळ्यार तुमगेले खंय सुरत कला नाही नाही त्या कोट्टारान तू त्या क्लास अशे वय असो भारी खुश जाली तुगेला उरलो न्हू थँक्यू तुगेले एक्सपिरियन्सेस परत चंदून शेअर केला आणि तुगेले तर नेक्स्ट मंथ तुगेले एग्जाम्स आसा म्हणून त्या वेळान तू टाइम काडा येयले आमकां भारी संतोश विषय थँक्यू थँक्यू आणि ऑल द बेस्ट आणि तुमकां लायक जावो म्हण शुभेच्छा करताची अनेक विषय छान विषय कसो म्हणारी आमगेल प्रीतीक आणि एक वग्गी भरडी कसं आणि डॉक्टर राहुल पै एंडोडॉन्टिस्ट हागेलो एंगेजमेंट जालेले आसा आनी वग्गी भारडीके आसा सो आमी सगळे हांग सुकून तुमकां लायक जावो म्हणून चंदायर आसूं म्हणून त्या वेळा मागताची मस्त थँक्स थँक्यू मेळिल्ल्याक धन्यवाद सो मच सो ह्या संदर्भान तू म्हाका म्हगेले टॅलंट आयडेंटिफाय करून म्हाका हांगा आपोवन इंटरव्यू घेतील जयश्री पै तुमकां आनी विश्व कोंकणी केंद्राकय म्हगेले हृत्पूर्वक धन्यवाद तशीच वीक्षकांकय आयचे आमगेले हे योगा साधनांच्यो साधकीक पळोवन मस्त खुशी जावन आसूं का म्हण लागता तुम्ही प्रेरण घेयाची तुम्ही साधन करूं साध्य जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तें खंडीत करया आमी म्हूण सांगताची देव सगळां बरें करो नमस्कार.